समील बाब, ज्या प्रमाण तुम्ही पळयता फाटल्यान इतको हजारांनी लोक येयल्लेलो हो निशेध करपाक, त्या बद्दल सांगात. पयले सुवातेर सेव ओल्ड गोवा कमिटी हांच्यांनी एक 2-3 दिसां पयलीं एक उलो मारलो की हांगा जी आमची ओल्ड गोवा हांगा जी हेरिटेज व्हॅल्यू आसा, जाका युनेस्को रिकॉग्नायज हेरिटेज व्हॅल्यू म्हणून मान्यता आसा, त्या वाठारान एक हांगा खंय तरी सगळे जे मॉन्युमेंट्स, काही मॉन्युमेंट्स म्हणजे कॅनन बॉल्स आसूं येता, जो काही बारीक मॉन्युमेंट्स आसूं, त्या वाठारान हांगा ते डिस्ट्रॉय करून, म्हणजे काही वॉल्स डिस्ट्रॉय करून हांगा मोठे मॉल येता. त्या उलोक मारल्या नंतर म्हाका दिसता आज तुमी पळयता की संपूर्ण गोंयच्यान हांगा हजारांनी लोक जमा जाले आनी सगळ्या जाती धर्माचे लोक हांगा जमा जाले. त्याचें कारण कितें? आमी पळयता की टायम अगेन एंड अगेन दीस BJP गव्हर्मेंट इज ट्रायींग टू डिस्ट्रॉय द हेरिटेज व्हॅल्यू ऑफ अवर ओल्ड गोवा. त्याचें कारण कितें की खूब गोष्टी सांगू शकता. आमी पळयता की चायना एन्सीचो हांगा बंगलो जो म्हणजे हेरिटेज व्हॅल्यू अंतर्गत येता, तो आज तसोच उबो आसा. सरकार तेजेर सरकाराक कांयच पडोवन गेल्लें ना. तेजे नंतर आमी पळयता की आमची हांगा वयर मोतीवयली चर्च, तेज्या कुशीक एक इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डा अंतर्गत एक प्रकल्प हाडपाचो सरकारान प्रयत्न केलो, तेका लोकांनी विरोध केलो. हांगा आमचो गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट हाडपाचो प्रयत्न आसा, तेका लोक विरोध करता. म्हणजे हांगा वेगळे वेगळे इश्यू जे आसा पळय, म्हणजे हांगा लोक सगळे गोंयकार हे हेरिटेज व्हॅल्यू प्रोटेक्ट करपाक सदीत फुडें आसता. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता सरकार हो हेरिटेज व्हॅल्यू काबार करपाक वारंवार प्रयत्न करता. काही गोष्टी आमी एक समजून घेवपाची गरज आसा की खंयचेंय डेव्हलपमेंट खंयच्याय विलेजीन मोठ्या प्रमाणात जावपाची ज्या वेळार गरज आसता, त्या वेळार लोकल बॉडी म्हणजे पंचायत, लोकल लोक तांकां विश्वासून घेवन, आमचे हांगा हेरिटेज सायट म्हटल्या नंतर आमची चर्च कमिटी आसा, तांकां सगळ्यांक विश्वासून घेवन काही गोष्टी फुडें वचपाची गरज आसा. पूण ते सरकाराक कांयच पडोवन गेलें ना. हांगा लोकल ऑथॉरिटी इन डार्क, दे हॅव केप्ट द लोकल ऑथॉरिटी इन डार्क, आनी तेंच्यांनी हांगा डिस्ट्रक्शन सुरू केल्लें आसा. तुमी तर हो वाठार पळयत इतकें वायट दिसता की ह्या हांगा चर्चीच्या कुशीक आमचे गोंयच्यो साहेब हांगा गोंयच्या साहेबाच्या पांया कडेन आमी हांगा रावता. हांगा एक्चुली खरें गरज आसा की गोंयच्या साहेबाची पवित्रता राखपाक जायी, सेंटिटी राखपाक जायी. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता आमी सगळ्या जातीचे धर्माचे लोक हांगा आज येयल्ले आसा, ते म्हत्वाचे आसा. कारण सरकाराक एक शिटकावणी दिवपाक सोदता की तुमी कितकेय प्रयत्न केले, गोंयचे ओल्ड गोवा जी आमची हेरिटेज सायट आसा ती काबार करपाचे कितलेय प्रयत्न केले, तुमकां केन्नाच यश मेळचें ना, कारण ते आमी जावपाक दिवचे ना. ओके, थँक्यू.